तीन दिसांच्या सेगीत उटंगारा उपरांत बुधवारा मातसो विसव घेतिल्ल्यान लोकजिणेंत मातशी थाकाय. ब्रेस्तारा हवामान खात्यान ऑरेंज अलर्ट दिला. 14 जुलय मेरेन खंय येलो अलर्ट. आतां मेरेन मान्सून पावस 63 इंचां वयर पावला. मोसमी सरासरी परस 28% मायज. फाटल्या 24 वरांत 2.5 इंच पडला. 3 दीस उटंगराच्या पावसाक लागून पुराय रस्ते इबाडल्यात. बेळगांव गोंय राष्ट्रीय महामार्गा वयल्या तिनी घाट ते अनमोडच्या रस्त्यार फोंडकुला पडून उदक भरलां. ह्या रस्त्या वयल्यान वाट काडटा आसतना बुधवारा 3 गाडयो ह्या फोंडकुलांनी पडून उमथल्यो. पळयात प्रमोद फोंडेचो रिपोर्ट. बेळगाव गोवा या नॅशनल हायवेचेर तेनेघाट पासून आनमोड पर्यंत जो रस्तो आसा पूर्णपणे खड्डेमय जाल्लो आसा. तसेच थंय आशिल्ल्या हात्ती ब्रिजाच्या सायडीन जो सर्वीस रस्तो केलो आसा त्या रस्त्याचेर मोठमोठे खड्डे पडिल्ले आसात. तसेच थंय जे पाणी जावपाची जी वाट आशिल्ली ती पूर्णपणे ब्लॉक जाल्ल्या कारणान थंय पाणी साचलेलें आसा. तेका लागून तळ्याचे स्वरूप येयल्लें आसा. पाणी आनी खड्डे हेका लागून ते खड्ड्यांचो अंदाज वाहनांक येना. तेका लागून आयज दिवसभरात थंय 3 वाहनां पलटी जाली. एक ट्रॅक्टर, एक टेम्पो आनी एक कंटेनर अशी 3 वाहनां पलटी जाली. तेका लागून हो रस्तो आसा जो वारंवार ब्लॉक जायत आसात. आयज पासून थंयसरल्यान जी लायट व्हायकल आसा ते येवची पूर्णपणे बंद जाल्ली आसा. तेका लागून ही व्हायकल आसात ती आनमोड, मारसंगळ, तेनेघाट ह्या मार्गांतल्यान वळवण्यात येयल्ली आसात. तसेच तो मार्ग ल्हान आशिल्ल्या कारणान हॅवी व्हायकल आसात त्यो हाती ब्रिजांतल्यानच वचत आसात. तेका लागून अपघाताचो धोको हो मोठ्या प्रमाणात वाडिल्लो आसा. मात्र हेज्या कडेन पॉलिटिशियन आसत किंवा वरिश्ठ अधिकारी आसत हे साफ दुर्लक्षित करीत आसात असो आरोप स्थानिक लोक करीत आसात. प्रोनडा खातीर प्रमोद फोंडे.